Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणींनो, एका मनशा उद्देशी पातक ह्या संवसारांत भितर सोरलें आनी पातका वरवीं मरण आनी अशें मरण सगळ्या मनशा कुळाक लागलें, कित्याक सगळ्यांनीच पातक केलें. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचेहून चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुंक्याचें सुबाम देणें कशें सांगूं नजो तितल्या मनशांक पावली. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मरण राज चलयतालें. हें खरें जाल्यार ताचेहून अदीक फळादीक ही कृपा आनी फुंक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें देणें घेतात तीं सगळीं पुण्यवंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्तांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें, तशेंच एका मनशाची पुण्यवंत करणी सोमेस्तांक जिवीत जोडून दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगळें मनशाकुळ पातकी जालें. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगळीं पुण्यवंत जातलीं. पातक चडोवन वाडोवन वेचे खातीर समूर्त उबी जाली, पूण पातक चडलें वाडलें थंय कृपा ताचेहून अदीक चडली वाडली. हे परी जशें पातकान मरणा वरवीं राजवटकी चलयली, तशें आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी सासणाच्या जिविताक पावयता त्या प्रमाणीकपणा वरवीं कृपेन राजवटकी चलोवची. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय, तेन्ना हांवें म्हळें, हो पळय हांव येतां. जबाब: हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. तुजे खुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राचेर ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब: हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. सोदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें परगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. जबाब: हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगळ्यांक तुजे सोबे मेळूं आनंद आनी संतोष. तुज्या तारोणाक रावतात तीं सगळीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हरतो आमचो देव.
जबाब, हो पळय हांव येतां. तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. उद्गार. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो ओगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Soy sorves fora, soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो धोनी लग्ना उत्सवात थावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगोडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात, तसल्या मनशा परीन तुमी जायात. धोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळतीत ते चाकोर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पहारार ओ तिसऱ्या पहारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळतीत जाल्यार ते चाकोर भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. नियाळ. धोनी येता तेन्ना ताका जागृत मेळतीत ते चाकोर भागी. लूक 12 ओळ 30 आनी 7. नियाळाक आधार. आमच्या गांवांत आमी पळयतां जायतीं आमची गरीब भाव भयणी तरेकवार कोश्टी परिस्थितीन जियेतात. एक वेळ तांकां जेवण ना, एक वेळ तांच्या भुरग्यांक इस्कोलाक फावो तो पयशांचो आदार मेळना. पूण आमी हें सगळीं जाणां, पळयतां आनी सगळी म्हायती आमकां आसा. पूण हांव जागृत जावंक सोदिना. म्हाका कित्याक पडलां? तांच्या आदाराक पावल्यार म्हजो वेळ पिड्यार जातलो. हांव तांकां भेट दिवपाक गेल्यार ती म्हजे लागीं पयशांचो आदार मागतली आनी तले सुवातेर त्रासांत पडटली. हेंच चिंतून हांव जागृत जावपाच्या सुवातेर म्हजो बरो वेळ आनी गूण हांव सोडून दितां. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दुसऱ्यांच्या काळुकी जिवितांत पेटलोल्यो पोंट्यो जावंक आपयता. आमचो फायदो सोडून दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक आमचो परिशोध पासून आमकां उलो मारता. म्हज्या वाड्यांत, गांवांत, समुदायांत सोयेक मेळटा तेन्ना बऱ्यो कोणयो करूंक वावरुया. रिटायर जावन मागीर वावर करतली म्हूण रावल्यार आमी वेळ आनी दीस नकळो केन्ना आमचेर मरण येतलें तें. आसा काय हांव तयार चिंती नासलेल्या वेळार मनशाच्या पुताक मेळूंक? मोगाळा बापा, समुदायांत ल्हान बऱ्यो कोणयो आनी मेळटा तेन्ना गरिबांची सेवा करून तुज्या येण्याक तयार आसूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.